स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळचो देव, ताचें ताय जिवीत आसा आनी तें जिवीत मनशाक उजवाडीत आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओब्रिहिनामा शखाराबान तोरो ओत्रमा सेखेरे बेरे बेशा बारा बारा बाराबा लिबी लिबी हिंत्रमा सेखेत्र लांदले हे नमा शखात्र लांदे. Oh, thank you, Jesus. ओब्रहांता लामा शखात्र लांदले हे त्रमा सखात्र लांदे. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत म्हज्या मोगाळा देवा तुका वाखाणटा. म्हज्या सोम्या जेजू तुका दिन वाचता. ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, तेंच्या जिविता पासत, तेंच्या कुटुंबा पासत म्हज्या देवा तुज्या नांवान आमी ब्लेस आसा. तुज्या नांवान आमी ब्लेस आसा, कित्याक आमी तुजो मोग करता. आतां जी एकठांय आसान आनी उपरांतूय एकठांय जातली आनी हे देवाचें उतर आयकतली ती सगळीं सोम्याच्या नांवान ब्लेस आसान. कित्याक ज्या वेळार आमी देवाची उतरां आयकता मोगाच्या भाव भयणांनो, ती उतरां आमच्या जिवितान कार्य करतात. ती उतरां आमच्या जिवितान जिवी जातात आनी ती उतरां आमच्या जिवितान पुरी जातात. मोगाच्या भाव भयणांनो, धर्मदुताचो इतिहास 5 आनी 29वी ओळ कितें सांगता तें पळोवया. प्रतिपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदुतांनी अशें म्हणलें, देवाच्या उतराक की पाळो दिवंक जाय, मनशाच्या उतराक न्हय. मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार पेद्रूक आनी धर्मदुतांकां याज्ञिकांनी विचारलें की तुमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनीक शिकवण दिवं नाकात. तांणी तांकां शिडकावणी दिली. त्या वेळार पेद्रून आनी सगळ्या धर्मदुतांनी म्हटलें की देवाच्या उतराक की पाळो दिवंक जाय, मनशांच्या उतराक न्हय. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज देवाचें उतर आमकां हें सांगूंक सोदता, आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, पवित्र पुस्तकाक पाळो दिवंक जाय, खंयच्या मनशाक न्हय. ज्या वेळार आमी एक देवाचें उतर आयकता त्या वेळार आमी तें चॅक करूंक जाय, पवित्र पुस्तकान खरेंच तें बरयलेलें आसा वो ना तें. कित्याक ह्या संवसारान वर्तें आसा तें देवाचें उतर. ज्या वेळार एक ब्रदर जावं एक देवाचो सेवक देवाचें उतर दिता त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो चड म्हत्वाचें जावन आसा, इम्पॉर्टंट जावन आसा तें उतार बायबलांतसून पवित्र पुस्तकांतसून आयला वो ना तें. कित्याक देवाचें उतरूच आमकां सांगता की आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, खंयच्या मनशाच्या उतराक न्हय. कित्याक मनशाची उतरां नाच जातली मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण देवाची उतरां सासणाच्या सासणाक तशीच रावतली. कित्याक सर्ग आनी पृथ्वी खूब जेजू क्रिस्त म्हणटा नाच जातलो, पूण देवाचें उतर सासणाच्या सासणाक तशेंच आसता. देखून देवाच्या उतराक मान दिवया, देवाच्या उतराक पाळो दिवया, पवित्र पुस्तकाक मान दिवया. हर एका दिसा आमची सुरवात पवित्र पुस्तक आनी शेवट पवित्र पुस्तक, कित्याक तें जिवे उतर आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. हे तुज्या सोबीत उतरां पासत, कित्याक तुजी उतरां सामर्थ्यशाली, तुजी उतरां जिवीत आनी आत्मो. ओ हालेलुया. ओ माशिंताला माकारा दे किमा कोरांदेले बेशबात्रीला. हे उतरां वरवीं आमकां सासणीक जिवितां सुटका सोडून सगळ्याचा, कित्याक हे उतर म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. मैं
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चुवामाचो तिसरो अवेसूर ज्या वेळार आमी ओपन करता थंय आमकां मेळटा एक निकोदम नांवाचो शास्त्री. आनी तो शास्त्री एक जुदेवांतलो मुखेली आसलो. तेच्या लागीं जबाबदारी आसली. आनी तो शास्त्री एक दीस रातचो येवन जेजू लागीं विचारता, कितें तर सासणीक जिवीत जर मेळोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजू कितें तरी हेचे विशीं सांगता आनी हें सासणीक जिवीत कशे भाशेन मेळटा तो सांगता. आमेन. सो आयज पळोवया जॉन चॅप्टर 3 वर्स 15 and 16. जुवाचो तिसरो अवेसूर आनी 15वी आनी 16वी ओळ. ताचेर विश्वास ठेयतल्यांक समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळच्या. प्रेज द लॉर्ड. देवान मनशाच्या पुताक कित्याक धाडला. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, ह्या संवसारान मनशाचो पूत येवचें कारण जावन आसा सासणीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. कितें तें म्हत्वाचें आसा, कितें तर तें इम्पॉर्टंट आसा. जे वेळार आमी सासणीक जिविता विशीं उलयता त्या वेळार आमकां एक भाशेन दिसता तो एक वर्ड आसा असो, एक उतार आसा अशें, आनी तेचेर आमी निग्लेक्ट करता, तेचेर आमी लक्ष दिना. पूण सासणीक जिवीत हेचो अर्थ कितें जावन आसा. कित्याक सेम क्वेश्चन एक गिरेस्त तरणो मनीस, एक भुरगो, यूथ भुरगो येवन जेजूक विचारता, हांवें सासणीक जिवीत जर जोडूंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. सो आयज पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें. कित्याक जायत्या जाणांक आजुनूय खबर ना आसा सासणीक जिवीत आसा वा ना. लोकां म्हणटात, कोण तरी आमकां सांगता, म्हणून सासणीक जिविता विशीं आमकां खबर आहा. पूण सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें तें आजुनूय खबर ना. सो पळोवया आयचे देवाचे उतरान पवित्र आत्मा आमकां कशा भाशेन सांगता सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें. हेची सुरवात जाता ती म्हटल्यार उत्पत्ती पुस्तकांतल्यान. उत्पत्ती पुस्तकान ज्या वेळार आदाम जिवीत जियेतालो तेचे थंय सासणीक जिवीत आसलें. तेचे थंय सासणीक जिवीत आसलें. सासणीक जिवीत म्हटल्यार तेचे भितर मरण नासलें. आनी ज्या वेळार तेणी फळ खाल्लें, पवित्र पुस्तक सांगता तेचे भितर सासणीक जिवीत थांबलें आनी मरण आयलें. देखून आयज आख्ख्या मनशा कुळाक एक टायम येतकूच मरण आसा. मरण म्हटल्यार दूख आसा. जो मनीस थोडो वगत आमच्या सांगाताक आसा तो मनीस आनी थोड्या दिसांनी आमच्या सांगाताक दिसना. म्हटल्यार आमी ह्या संवसारान पळयता जाल्यार आमी कोण परमनंट रावोंक येवंक ना. खंयचोच मनीस ह्या संवसारान परमनंट रावोंक येवंक ना. सो आयज
जर आमी साशणीक जिविताचेर लक्ष दिता जाल्यार आमकां सजमता जेजू क्रिस्त म्हणटा कितें तर जॉन चॅप्टर 3 वर्स 15 ताचेर विश्वास ठेयताल्यांक समेस्तांक म्हटल्यार सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्या. सो समेस मनशांक सासणाचें जिवीत मेळच्या हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ अशा भाशेन जावन आसा, जो आदाम आयलो त्या आदामा वरवीं सीन आयलें आनी तेचे भितर मरण आयलें आनी सांगल्या भाशेन अख्ख्या मनशाकुळाचेर मरण डिक्लेअर जालें. आतां हे मरणाची पदवी हर एका मनशाचेर आसली आनी जशे भाशेन देवान श्राप घातलेलो, मनशा तूं जावन आसा माती आनी तुजी माती जातली, तेच भाशेन देवान एक मनीस खेरीज भाशेन आमकां दिलो, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. तो मनीस आसलो, तो मनशा सैमान ह्या संवसारांत रावलो, तरी पासून ताणें संपूर्ण काय बापाची आपले भितर दवरली. आमेन. तेचे भितर कसलेंच सीन नसलें, तेचे भितर कसलेंच पातक नसलें. ह्या संवसारान पातकी संवसारान येवन पासून तो पातकी जालो ना. सो पातकाचे मजुरी वा पातकाची मजुरी म्हणटात सेम, तेका मेळोंक ना. म्हटल्यार पातकाचे फारीकपण तेका दिवची गरज पडोंक ना. ओके, पातकाचे फारीकपण दिवची तेका गरज पडोंक ना. सो तेणी संपूर्ण कायेन आपली कूड बापा भाशेन दवरली. प्रेज द लॉर्ड. बापा भाशेन दवरली. बापाचें जिवीत तेचे भितर आसलें. पयले आदामा भितर देवाचें जिवीत आसलें, पूण पयलो आदाम पातकान पडलो आनी देवाचें जिवीत तेचे भितरलें गेलें. आनी ज्या वेळार देवाचें जिवीत तेचे भितरलें गेलें, त्या वेळार सैतानाचे मरणाचो श्राप जो तेचे लागीं आसलो तो आदामा लागीं येयलो. पूण आयज जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, जो म्हजेर विश्वास ठेयता तेचे थंय साशणीक जिवीत आसा. कशें? पळयात, आमी सगळीं जाणां पातकी आसा, पूण आमी जर जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवन चलता तर आमचे भितर पातक ना आसा. आमेन. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, तेणी तुजे आनी म्हजे पातकान पासोन आपलो जीव समर्पण केलो. वन सॅक्रिफायस. परतून आमकां सॅक्रिफायस करूंक जायना. वन सॅक्रिफायस. हेब्रेव चॅप्टर 10 वर्स 11. एक सॅक्रिफायस केला तेणी आनी आयज तो बापाच्या उजव्या हातीक आसा. आयज तो बापाच्या उजव्या हातीक आसा. सो एक सॅक्रिफायस आमकां सासणीक जिवीत दिता. आतां सासणीक जिवीत म्हटल्यार त्या जिवितान मरण ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ही आमची कूड जावन आसा, जी पातकी कूड आसा, जी आदामांक लागोन आमच्या जिवितान खंय तरी थांबता, पूण जेजू क्रिस्ताक लागोन ती थांबना, तर ती सदांकाळ जिवी रावता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात 16 लायन पळयात. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विश्वास ठेयतात. आमेन. ताचेर फेथ दवरतात, ताचेर विश्वास ठेयतात, त्या सगळ्यांचो नाश ना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या पुताक धाडला नाश ना जावंक. प्रेज द लॉर्ड. खेरीज जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान येयलो नाश ना जावच्याक,
पूण आयज जर तुमचे भितर सासणीक जिवीत ना जाल्यार आमी खंय आसतले आमकां खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. आयज दर एकल्याचे भितर सासणीक जिवीत जाय आनी हें सासणीक जिवीत म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. सासणीक जिवीत म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. जेजूचो ह्या संवसारान येवचो पर्पज कितें आसलो, देवाचो आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूचो पर्पज कितें आसलो तें म्हटल्यार सासणीक जिवीत. फकत सासणीक जिवीत. आनी जर ह्या संवसारान येवन तेणी आमचे पासो सासणीक जिवीत दिलां आनी तें जर जिवीत तुका आनी म्हाका सजवना तर आमी देवाच्या धाडलेल्या सॅक्रिफायसाक अपमानीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज जायते जाण आमचे भितर भाव आसात, भयणां आसात, तांकां खबर ना ती अशा भाशेन जियेतात जशी कितें आमी सदांकाळ जिवी आसतल्या. ती अशा भाशेन चलतात सदांकाळ आमी रावतल्या. पळयात, ह्या संवसाराची गिरेस्तकाय, ह्या संवसाराचे दुडू तुमकां सासणीक जिवीत दिवचें ना, केन्नाच ना. पूण ह्या संवसाराची देवाची उतरां तुमकां सासणीक जिवीत दिवंक जाता. जितली आमचे लागीं ताकद आसा, जितली आमच्या लागीं देवाची शक्ती आसा त्या ताकाय आमी चलतले. पूण एक वेळ आसा त्या वेळार आमी थांबतले. जितली तुमकां ताकद आसा तितली तुमी कामां करतल्यात, पूण एक वेळ आसा ही कामां तुमच्या लागसून जावची ना. देवान तुमकां ह्या संवसारान धाडला बिजनेस करूंक न्हू. देवान तुमकां ह्या संवसारान धाडला सर्वीस करूंक न्हू. देवान तुमकां ह्या संवसारान धाडला मौजा मारूंक न्हू. देवान तुमकां ह्या संवसारान धाडला तुजो आत्मो साल्वार करूं आनी दुसऱ्याचोय आत्मो साल्वार करूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेकाच म्हणटा सासणीक जिवीत. आनी हें जिवीत जेजू भितर आसा. जो कोण जेजूचेर विश्वास ठेयता आनी जेजूक घेवन चलता तेचे भितर सासणीक जिवीत आसा. तेचे भितर सासणीक जिवीत आसा. हालेलुया. पळयात, देवाच्या उतरान ज्या वेळार आमी वाडटा त्या वेळार आमकां जायत्या वस्तूंची खबर कळटा. जायत्या वस्तूंची. थोडीं जाणां आयजून पासून खबर ना सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें, सासणाचें मरण म्हटल्यार कितें. रेव्हलेशन सांगता चॅप्टर 21 लेक ऑफ फायर, एमखोणाची आग ती लासना. जेजू पासून सांगता ती किडो पासून मरना. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी कोणाक भियोचें, जेका एमखोणाक ताकद आसा तेका भियोचें. जेका एमखोणाक घालूंक आमकां ताकद आसा तेका भियोचें. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, सजमून घेयात, सासणीक जिवीत म्हटल्यार सदां काळचें जिवीत. सदां काळचें, भितर मरण ना. आनी ह्या संवसारान येवन तुमी बेश्टांतल्या बेश्ट कामांक लागल्यात, 1 लाख जरी पगार घेतल्यात, म्हयन्याक 5 लाख जरी जोडल्यात, पूण तुमचे भितर सासणीक जिवीत ना तर हे 1 लाख सरकार कामाक येनात. संवसारांत ठेवन आमी वयतले. सजमून घेयात, तुमच्या जिवितांत सासणीक जिविताचो शिक्को आसणें खूब गरजेचें आसा. देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेयता. विश्वास म्हटल्यार कितें? म्हाका देवाचेर विश्वास आसा ना, तेका विश्वास म्हणनात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 म्हणटा, जर तूं म्हजो मोग करताय तर म्हज्यो आज्ञा सांबाळतले. प्रेज द लॉर्ड. तेच्यो आज्ञा तेच्या मोगाक दाखयता. तेच्यो आज्ञा आमकां मोगान घेवन चलयता. पळय, जेजू क्रिस्तान जर म्हटलें आसतें, बापा हांव तुजो मोग करता, पूण तो बापाच्या उतरा भाशेन चलना, तेचे भितर जिवीत आसचें नासलें. आमेन.
पूण जेजू ह्या संवसारान रावन तो संवसाराचो जावंक ना, पूण बापाच्यो आज्ञा पाळल्यो आनी त्यो आमकां पाळूंक शिकयल्यात. जशी तेणी पाळला तशें तुवें पाळूंक जाय, तुज्या अस्तंगी न्हू पूण तेच्या वरवीं. आमेन. पळयात आजचे देवाचे उतार आमकां जायते शिकयता, कित्याक हे उतार सासणीक जिविताचे आसा. जी कोण ही आयकतात तेणी आपल्या जिविताचेर नजर मारात. तुमी सासणीक जिवितान आसात वा ना, तुमी सासणीक जिवितान चलतात वा ना, वा तुमी सासणीक जिविता पासत तुमचें जिवीत सरयतात वा ना. खूब म्हत्वाचें. ह्या संवसारान आमी येवन जर सासणीक जिवीत जर आमकां ना तर कांयच ना. आमेन. थँक्यू जिजस ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासून. तुजीं उतरां सासणीक जिविताची, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां सगळीं जाणां खातात. कित्याक तें झाड म्हटल्यार कुरपेचें झाड आसा. तें झाड म्हटल्यार अनुग्रहीत झाड आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.